मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळयाच्यो हेडलायन्स. सारचोरा ते सावजोदेदी आर्यल मजगतीच्या बायपास रस्त्यार पातळिल्ली बुरशेपणां. थळाव्यांनी गस्ती घालून एका कोयर उडोवप्याक रंगे हात धरून दिलो पुलिसांच्या ताब्यात. दिवचले चोरयेंच्या घडणुकांनी वाढ. हालींच दिवचल मार्केटांतल्या एका दुकानात जाली चोरी. चोर कॅमेरात कैद जाल्ल्यान लोकांनी पुलीस गस्त वाडोवपाची केल्या मागणी. गोय वैजकी महाविद्यालयात समस्यांचो रेवाडो. हॉस्पिटलात कोसळ्ळो फॉल्स सिलिंगाचो भाग. ही घडणूक दुयेंतीन व्हिडिओचेर केली कैद. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. दिवचले चोरयेच्यो घडणुको वाडत आसा. हालींच दिवचल मार्केटांतल्या एका दुकानात आनी हेर वाठारांनी ह्यो घडणुको घडल्यात. चोर कॅमेरात कैद जाल्ल्यान थळावे लोक आनी दुकान धन्यांनी खास करून मार्केट वाठारात पुलीस गस्त वाडोवपाची मागणी केल्या. दिवचले म्हणजे ह्या दिसांनी खुबश्यो चोऱ्यो जावपाक लागल्या आनी त्या खातीर लोकांनी मागणी केल्ली की जे पुलीस पेट्रोलिंग आहा ते वाडोवचें म्हणून. आतांच रिसंटली एका शॉपान दिवचले मार्केटान CCTV कॅमेराचेर चोर सारको तेज्या शॉपान देंवता आनी तेजी कॅश व्हेला अशें आयकलां. तेंच्यांनी बी शॉपकारांनी मागणी केल्या की पुलिसांनी हांगा गस्त घालपाक जाय आनी जी चोऱ्यो जातात त्यो कंट्रोलान हाडपाक जाय. पूण खुबशे वेळार मार्केट एरिया जे आसा थंयसर रातचे काळोख आसता थोड्या जाग्याचेर. थंयसरूय असो प्रॉब्लम जाता. थंयसरूय पुलिसांनी पळोवपाक जाय. मार्केट व्हडलें आसल्या कारणान सगळे कडेन पुलिसांनी आपली गस्त ही वाडोवपाक जाय. जाल्यारूच ह्या जे चोरयो ज्यो हालीं दिवसान दीस वाडत आहा. फाटीं एका फ्लॅटान 2 फ्लॅटांनी चोऱ्यो जाल्ल्यो. तशेंच आतां मार्केटान शॉपांनी जाल्या. हाचेरूय पळोवपाक जाय पुलिसांनी आनी बेगींतल्या बेगीन ह्यो ज्यो चोऱ्यो जाता त्यो कंट्रोलान हाडपाक जाय. दिवचले मार्केटान आमकां खुबश्यो चोरयो जाल्ल्यो आहा. तेतून आमकां एक CCTVन आमकां एक सापडलेले आहा भितर आनी मातशे पुलिसांनी मातशें हांगासर एक रातचे एक रावंड मारून पेट्रोलिंग वाडोवंक जाय. पेट्रोलिंग मातशें वाडोवंक जाय आसलें. फाल्यां काय आमचे फाल्यां दुसरे हे आनी खुबशे अशें आहा की मातशें तेंच्यांनी हें करपाचें म्हणून पुलिसांक सांगता मातशें एक रिक्वेस्ट करता की तांकां एक रातचो एक रावंड मारपाक जाय. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. कोर्टान जशी तारीख पे तारीख मेळटा तशेंच थळाव्या आमदारा कडल्यान कामां करता करता म्हण आश्वासनां मेळटात. हाचीच एक देख थिवी मतदारसंघातल्या कोलवाळे कोनीवाडो वाठारात पळोवपाक मेळ्ळी. कांचन नायक ह्या बायलेचे गेल्या वर्सा पावसान घराचो अर्दो भाग कोसळिल्लो आनी ह्या वर्सा उटंगराच्या पावसान उरिल्लो भाग लेगीत कोसळ्ळो. थळावी यंत्रणा फकत फोटो मारतात आनी वतात खंय, पूण काना मनार कोणे घेतलेच ना. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. थिवी मतदारसंघातल्या कोलवाळे कोनीवाडा वाठारात रावपी कांचन नायक पिरायतीची 53 वर्सां या महिलेचे घर गेल्या वर्सा पावसान कोसळ्ळेले आनी त्या घराचो अर्दो भाग ह्या वर्सा 2 दिसां पयलीं पावसान कोसळ्ळो. 1 वर्स जाले या महिलेक कोणीच हेल्प करूंक ना. वाठारांतलो आमदार हांगा येवन इन्स्पेक्शन केले तशेंच तलाटी हांगा येयलो पूण अजून मेरेन तिका कोणाचोच हातभार लागूंक ना. आनी आयज आमी म्हाज्या फाटल्यान ह्या घराची परिस्थिती पळोवपाक शकता. ती एकदम वायट आसा. हांगा ती एकटीच रावता. तिका कोणाचोच आधार ना. संबंधीत यंत्रणेन खंय तरी हेचेर कारवाय करून तिका मदतीचो हात फुडें काडपाची गरज आशिल्ली पूण अजून मेरेन तिका कोणीच हातभार दिवंक ना. सो अथॉरिटी कडेन मागणी आसा की जाता तितले बेगिना हांगा येवन तिच्या घराची पळोवणी करून तिका खंय तरी तिचें घर जें आसा हें बांदून दिवचें. बिकॉज आयज आमी पळयतात की सरकार खंय तरी म्हणटा की गरीब लोकांक ते घर बांदून दितात पूण 1 वर्स जावन सुद्दां तिका कसलोच कोणी आधार दिवंक ना. सो जाता तितले बेगिना तिचे आयज घराची पळोवणी करून संबंधीत यंत्रणेन हांगा लक्ष दिवपाची गरज आसा. हे गेल्या वर्सा पडला. गेल्या वर्सा जुनान पडला पावसान पडले आनी हांवें सगळ्या जाणांक सांगले हांकां म्हणल्यार कोणूच पळयतात फोटो मारतात आनी वयतात. आमदाराक सांगले? हय हय सांगले. निळकंठाक सांगला, सगळ्यांक सांगला, पंचायतीन सांगला, हांगा सांगले, कोणूच ना, फोटो मारतात चल्ले.
आता कितें करूंक परतून आसलेले परत पडले पडले वयर पडले ना तशेंच आसले न्हू अर्दे ते परतून पडले तेन्ना हांवें ताका फोन मारलो तेणी म्हाका नंबर दिल्लो फोन कर कितें जालें म्हणून बरें म्हटलें करता 4 फावट वचून येयली आयज घालता फाल्यां दिता आयज करता फाल्यां करता करून हे दीस वर्स जाले आतां वर्स गेले आनी परतून आतां पडटकूच ताका ते दिसा फोन मारलो कितें म्हणटा आमदार तेणीन कितें सांगलें तो काल हें करतना तो बिजी आसलो खंय मिटींग कितें आसली आनी म्हाका म्हणा लागले मागीर फोन कर ना ते येतले तुका 2 दिसांनी राव 2 दीस राव अशें म्हणून सांगूंक लागलो आनी मागीर फोटो मारून धाड ते हेका सांगता म्हणा लागलो आपूण फोटो मारून धाड म्हणून पंचाक देवी आसा आनी तेव्हा म्हणा लागले तो येयलो फोटो मारलो आनी तो गेलो काल दनपारां आनी तेका सांगता म्हणा लागले DGP काय कितें ते हाडून कर म्हणा आई तू एकटी रावता गेल्या वर्सा तेजे घर मोडलेले तेन्ना आमी पंच मेंबर नात्यान पंचायतीन सगळे एकटे उलोवन बीन तलाट्याक आमी रिपोर्ट केल्लो तलाट्याक रिपोर्ट हाडून आमी ते दाखयल्ले घर तेजे उपरांत आमी कितें आसलें तलाट्यान रिपोर्ट केल्या उपरांत रिपोर्ट धाडल्या उपरांत तेजे कांय दखल घेतली जाली ना गेल्या वर्सा घर मोडल्या उपरांत ती स्वता आमदारा कडेन गेली जो आयजचो मिनिस्टर आहा निलकंठ हळर्णकर तेजे कडेन 4 फावटी न्हू 10 फावटी रावंड मारले आनी तेका कितें सांगलें करता म्हणून जालें वर्स गेले वर्सान तेजो उरलेलो पार्ट जो आहा तो कोसळ्ळो पयरच्या रातीर जितले पावस पडलो तेजे उपरांत तेन्ना तेणी परत तेका फोन मारलो तो बिजी आहा म्हणून सांगूंक लागलो आपल्याक कांय सद्या टायम ना आपूण तुजें करता JCB धाडटा कितें धाडटा करून जालें JCB घालून तेजें काम जावचें ना काम करता हांव म्हाजें इतलेंच कितें आहा गव्हर्मेंट कितें म्हणटा आमी घरां मोडली जाल्यार बांदून दिता हें करता तें करता सगळे फॉर्मेलिटी सांगता हांव म्हणटा कितें ते गरीबाक CM फंड आहा MLA फंड आहा तितूंतले दी दर ते दिवं नाका आमदारान आपल्या बॉल्सांतले आपल्या सॅलरींतले 50 न्हू 1 लाख रुपया मोडलेलो जाल्यार खंय वचचें ना कारण तेणी तेकाच वोटींग केलां तेजेच ओवणां भोंवल्या ती आनी आमकां खबर आहा पूण हांव कितें म्हणटा ते गरीबाक तर तूं हेल्प करना जाल्यार कित्याक जाय आमदार आनी पंच म्हणटा न्हू पंचायती कितें आहा फंड दिवपाक मेळना कारण आमकां कितें आहा ते घर मोडल्या त्या दिसा एके रातीक तेका खंय दवरून जेवण खाण दिवंक शकता आमी पण पंचायती फंड दिवपाक अलाउड ना हे तलाट्यान आनी आमदारान मेळून करूंक जाय न्हू आमी कितें तलाट्याक रिपोर्ट करूंक जाय खंय झाड पडला घर मोडला ते आमी केले आमच्या कडसून कितें जाता ते आमी मदत तेका करतले पूण आमी जे मदत करता तेतून तेजें घर उबें जावचें ना हे घराक ना म्हटल्यार कमीत ते कमी म्हाका दिसता 5-6 लाख जाय पडटले सगळे करतलो जाल्यार एटलिस्ट पत्रे घालून हांव मागता कितें आतां जो CM आहा सगळे म्हणटा आपूण गोंयाचे आपूण सगळें भलें केलां सगळें सांबाळून घेता गोंयान भिवपाची गरज ना जाल्यार पळय ही जाणटी एक उरलेली आहा थंयसर फाल्यां तर उरलेले कोसळ्ळे जाल्यार ती आमकां ना जातली गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक घेऊया एक ल्हानसो विसव विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो सारजोरा ते सावजुजे आरियल मजगतीच्या बायपास रस्त्यार कितलेशेच दीस जाल्ले काय सैम विरोधी कोयराच्यो पोटल्यो हाडून उडयताले जाका लागून वाठारांत बुरशेपणां पातळिल्ली कोयर उडोवप्यांक धरपा खातीर थळाव्यांनी सेल्फ पेट्रोलिंग करून एकल्याक कोयर उडयतना रंगे हात धरून पुलिसांच्या ताब्यात दिला पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट आज आमी आसात ते सालजोरा आसात आनी हो सालजोरा साकून सांजू जे एरियल जो रोड आसा एका मेळे कडेन आनी त्या रोडाचेर आमी आसात आज गांवच्या लोकांनी जी जो चिकनाचो वेस्ट या बाकी एनिमल वेस्ट वो पोतयां भरून उडोवपाची गाडी ह्या लोकांनी आज धरले कडेन आसा आनी हे जे लोक आमचे फाटल्यान आसात ते कितलोसो तेंप जाले जो वेस्ट कोण रात्यांक पोटल्यां बांदून गाडयांक घालता आनी त्यो वाटेर उडयत वयता सायडीच्यान हेंकां ट्रॅप करीत आसले हे रातीन रावताले पूण रातीन रावता म्हण आज दिसान येयली आनी दिसान उडोवपाक लागले आज पळयल्यात ह्या गाडयांक घालून इतलो जो एनिमल वेस्ट आसा वो सायडी उडयले कडेन आसा त्या गाडयांक आसा आज लोकांनी एका धरले कडेन आसा आनी आमी मागतात की हेजेर कडक कारवाय जावची असले जे चिकन वेस्ट या बाकी एनिमल वेस्ट उडयता हेंकां सोडपा जायना हेंचेर कडक कारवाय करपा जाय ना जाल्यार हे आख्खो गांव जो आसा हे काबार करतले आमी इतले सांगतात की हे जे उडयतात वो एनवायरमेंट सुद्दां काबार जाले कडेन आसा हांगा हे हितून उडयतात एक पोंड आसा तितून उडयतात
जे व्हळाची उदक येता तितून उडयतात आनी हितून उडयतरे हांगा हें उदक सुद्दां पोल्यूट जाता. आमी म्हणटा बरी वारें येवचें, बरी उदक पिवचें म्हणून, पूण हे जे चिकनवाले आनी एनिमल वेस्ट जे आसात हे कितें करता ते पळयात. हेचेर खंय तरी ऑथॉरिटीन दोळे उक्ते करून हेंचें सगळें इन्स्पेक्शन करपाचें. जे कोण असले चिकन या एनिमल मारतात त्यांचो डिस्पोजल प्लांट खंय आसा ते खंय डिस्पोज करतात ही ऑथॉरिटी काय पळयना आसतना आज ही जाता. म्हणून मागतात की प्रत्येक ऑथॉरिटी आसा तेणी हेंचें इन्स्पेक्शन करचें. जे हे आसात जे मनशाली शॉपां आसात जे चिकन मारता या बाकी एनिमल मारतात तेंचें इन्स्पेक्शन करचें आनी तेंचेर कारवाई करची म्हणून मागतात. आमकां जायत दीस जाले बरो तेंप जालो. प्रॉब्लम आहलें गार्बेजीचें, ड्राय वेस्ट जावं डायपर्स, प्लास्टीक, जेवणा वेस्ट आनी हे दिसांनी आज चडान चड जाला चिकना वेस्ट आनी गायेचो स्लॉटर वेस्टूय चड जायत आहा. हो स्ट्रेच आमगेलो गॅबी कॉम्प्लेक्स टू आर्यला वचपाक फूल रोड आहा तो गोरनाय थिंगा सायडीन शेत आहाय. सो तेंक तें बरें जालां. वेस्ट हाडटाय आनी उडयताय, डंप कोताय आनी वयताय. हो एक लुगार आनी थिंग एक रेल्वे सायडीन थिंगाय एक स्ट्रेच आहा आमगेलो. येताय आनी 2-2 दिसांनीच वेस्ट उडोवन वयताय. थिंगाय एक आहा, हिंग एक आहा, इथी मुखारी आहा तुमकां चोयल्यार कळटलें. आनी आतां चोयत राती उडयता ते आज दिसाचें जावपाक लागला. एक आतां आमी रेड हँडेड दवरला उडयता तो. सो आज कितें मागता तुमी हांगा? पंचायत फायन मारता तेशें आमी पुलिसांकूय कंप्लेन केला. बट हें भरून व्हरपा लायता तुमी? आम तेका बोन व्हरपा लायतली प्लस तेका फायन मारतली. आनी आमगे पयलेसान आमी डिसायड केलोलें एका स्ट्रेचाक कॅमेराज घातो म्हूण. पंचायत तेजेरूय काम करतली. आमी सदां हे वटेन सारजारा साकून आमगे ट्रक बी आहाय. आमी ट्रक घेवन थिंग वयताय. केन्ना मोटरसायकलीन थिंग वयताय, शॉर्टकट बी वयताय, बोगले पट ते वाटेन वयताय. वयता आसतना हिंगा आतां 1.5-2 म्हयने जाल्यार सारको वास येता कुसलोलो. आनी आमी जायत पाट चोयताय तो कोण मनीस काय म्हूण. तो मनीस सांपडना. पूण आयज सेगीत आमगे एकले भुरगे मेळ्ळो आनी तेणें गाये वेस्ट उडयता. आनी लोक वकाकूय येता. आनी आमी पयलीं थिंग हें आमगेलो ओड आहा त्या ओडा आमी नुस्तें मारून खाताले ल्हान आसतना. आनी आयज तितून पांय घालपाना. तितूंकूय गेले पांय घायल्यार वास येता कुसलोलो. नुस्तें तितून खावपाक मेळना. आख्खें उदक पोल्युटेड जाला. आतां कितली बॅग उडयल्या हेणी? 7-8 बॅग सुमार आहा हिंगा उडयलो पडे. आनी आयजी न्हू आयज म्हणटा सांपडला. जायत दीस जाले आमकां तेश कोण त्रास जाताय. वचून जायना थिंग उबे रावन वचूंक जायना. तुम्ही आता कंप्लेन बी केल्या? आमी पंचायतीन कंप्लेन केले आनी पुलीस स्टेशनारी कंप्लेन केले आनी पुलीस देत आहे. आनी आमी मागताय तो इतलो वेस्ट ताणें भरून व्हरपाचो आनी पंचायतीन तांकां फायन मारपाची. मांडपाचे मागीर कितें आसता तो वेस्ट? बिफाची. मागीर तूं हांगा कसो पावलो? हांगा पोती उडोवपा आयलो मरे? आनी कोण पयलीं उडयले आनी उडोवपा नासतना वचपा आसलो ते बाबान म्हाका धरलो तुवें उडयले म्हणून. तुवें उडयनासतना लोकांनी धरलो तुका? तुगे गाडी आहा मरे गाडी आहा आतां लायल्या न्ही गाडी थिंगा आसली आमगे. तुजें नांव कितें रे? हसन. आनी गारबी हाडले खंयच्यान? माणपासून हाडले. माणपा साकून हाडल्या? गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, समरिता खणगांवकार आणि अरुण नाईक. कुर्टी खांडेपार बागवाड्यार घरांनी व्हड प्रमाणात हुंवार येवपाची भिरांत पातळल्या. बेकायदो राखणे वंटीच्या अतिक्रमणा आड ताकतिकेन कारवाई केली ना जाल्यार आयज ना फाल्यां ही घरां कोसळपाची शक्यताय आशिल्ल्याचे थळाव्यांचे म्हणणे. ग्रामसभेन हाचे पयलीं ग्रामस्थांनी उक्तायल्ल्या व्हड हुस्क्याक लागून सरपंच निळकंठ नायक हांच्या फुडारपणा खाला कुर्टी खांडेपार पंचायत मंडळान हुंवार येवपी बागवाड्यार बेकायदो राखणे वंटीची पळोवणी केली. उटंगराच्या पावसान व्हड प्रमाणात हुंवार येवपाची भिरांत आसा. हे हुंवार येवपी वाठारांत आसा जंय दर वर्सा हुंवार येता. बागवाड्यांतल्या घरांचेर परिणाम जाता. थळाव्यांनी ह्या बेकायदो राखणे वंटी विशीं जायते फावट हुस्के उक्तायला. हांगा बागवाडा रेजिडन्स आहा पळय न्ही तेंच्यांनी एक कंप्लेन केल्ली की हांगा इल्लिगल रिटेनिंग वॉल बांदलेली आसा, शेतांतल्यान बांदलेली आसा आनी तेका परमिशन बी कांय ना. मोर ओवर जवळ 700 ट्रक थंय माती फिलिंग केल्ली आसा. सो त्या प्रमाणे आज पंचायतीन इन्स्पेक्शन घेतलेलें. इन्स्पेक्शनान नदरे गेले की ती जी रिटेनिंग वॉल आहा पळय न्ही ती 168 मिटर लांब आसा आनी जवळ जवळ 4 मिटर हायटीचेर आसा. हे एक्चुली कशें आहा TCPA सेक्शन 17A ऑफ TCP एक्ट आहा पळय न्ही हें क्लियर वायोलेशन आसा आनी FIR रजिस्टर्ड जावपा जाय. एक्चुली 1.2 मिटर आहा पळय न्ही ते ऑफिशियल एलावड आसा
1.2 मिटराच्या वयर जर लँड फिलिंग करतलो लो लँग एरियेन कितें जाल्यार ताका परमिशन घेवचें पडटा 17A TCP कडल्यान. तें घेतलेलें ना, पंचायतीकूय कांय कळिल्लें ना आनी डायरेक्ट 700-800 ट्रक माती घातलेली आहा लँड फिलिंग. 168 मिटर लांब लँड फिलिंग जाल्लें आसा, तितली रिटींग वॉल बांदलेली आसा आनी हांगा जवळ 20 मिटर समोर अशें रूंद बांदलेली आसा, रिटींग वॉल फिलिंग केल्लें आसा. ताका लागून ग्रामस्थांची मागणी आशिल्ली की ती रिटींग वॉल आहा पळय न्ही ती डेमोलिश करची आनी माती काडपाक लावची. कित्याक जेन्ना तुमी पळयता फाटल्यान शेत आहा पळय न्ही, हेका एक हें आसा व्हाळ आसा, न्हंयचें उदक जेन्ना चडटा पळय न्ही त्या व्हाळांतल्यान वयर चडटा. पयलीं ते गांधीनगर गेले, मागीर ते हांगा भरता फूल आनी मागीर ते बागवाडा वयता. बागवाडा आहा पळय न्ही थंय 100% ST कम्युनिटीची घरां आसा. ताका लागून तेंच्यांनी मागणी केल्ली की आमच्या घरांक खतरो आसा, आमची घरां मोडोंक शकता, कितें लॉस जावंक शकता लायफ एंड प्रॉपर्टीक. ताका लागून ही इल्लिगल जी रिटींग वॉल आहा हेजेर एक्शन जावपाक जाय, डेमोलिशनाची काळाची गरज आसा. सो त्या प्रमाणे तेंच्यांनी कंप्लेन केली. आतां इन्स्पेक्शन जावन तेंच्यांनी सगळें मेजून घेतलेलें आसा. आतां नेक्स्ट ओनराक आपली शोकत नोटीस करपाचें आहा इशू. जाता तितले बेगीन हेजी इन्क्वायरी करून तें डेमोलिशन करचें आनी जी माती घातल्या ती हांगासरल्यान एट द लियस्ट काडची ती घरां सावळ करपा लागून, नाल्यार ती घरां आज ना फाल्यां कोसळटली हें शुअर. हांगा धडेर म्हणटा ती एरिया आनी आमी सद्याक त्या सायटीचेर आसा. आमचो सरपंच ह्या गजालीची खोलायेन चवकशी करतलो. तसोच आमचो सरपंच इतलो हुशार आनी इतलो फुड्या म्हणजे धडाडीचो आसा की ताणें आपल्याच एका आदल्या पॅनलाच्या मेंबराचेर सुद्दां फाटल्या दिसांनी एक क्रिमिटोरियमान मोठी धड तेंच्यांनी खंय कोसळून काडलेली, कितें एस्कावेशन केल्लें हें सुद्दां ताणें सामकें अशें म्हणपाक जाता की युध्द पातळीचेर घेतलां आनी तो एक्शन घेतलो. आमचो सरपंच खूब बरो आसा, एक धडाडीचो आसा. जे कितें इलिगॅलिटीज जाता ते ताका तो खपून घेवपाना अशें म्हाका दिसता. कितें आसूं तुज्या वार्डान आतां इलिगल काय लिगल ते सगळे सरपंच तुमकां सांगतलो. तो बऱ्या पोजिशनान आसतलो सगळे डिटेल तुमकां दिवपाक. हांवेनूय काल आमी तेंचे कडेन काल मिटिंगेक आमचें थोडें कितें डिस्कशन जाल्लें, सो तुमी ताकाच विचारल्यार बरें. स्थानीक पंच म्हणून तुजो तेच म्हणटा तुका, स्थानीक पंच म्हणून हांवें तेजे कडेन कितें आसा एज अ सरपंच हांव फाटल्या 3 वर्सां जालीं हांव त्या पॅनलान आसा, म्हणजे त्या आमच्या फोरमान आसा. सो अशें कितें परमिशन्स ह्या जाग्या वयली खुबशी परमिशनां कितें कितें येत आसता. सो म्हाका आतां लक्षांत येना, तुमी सरपंचाक विचारलेलें चड. जमीन धन्यान बांदकामा खातीर कसलोच ना हरकत दाखलो घेवंक नाशिल्ल्यान जमनीचेर बांदिल्ली ही राखणी म्हणत बेकायदेशीर आसा. आमी फुडली कारवाय करतले अशें सरपंच निळकंठ नायक हांणी सांगले. ग्रामस्थांनी कंप्लेन केली थंय लँड फिलिंग जाला आनी इलिगल वॉल बांदल्या म्हणून, जेणे करून थंय बुट्टी येवपाचे चान्सीस आसा. रिटेनिंग वॉल शेताक तेंपूनच बांदला, शेतानूच आसा ती. बरें परमिशन काय घेवन आशिल्ले. जवळ जवळ 170 मिटर आसा ती आनी हायट आसा 4 मिटर. आज आमी परत इन्स्पेक्शन करून ताजी चॅक केला आनी तो जो लास्ट आमी मिटींग हें घेतलेली पळय ताका डेव्हलपराक आपयलो थंय, ताणें स्वताच सांगला आमी लायसन्सच कसली घेवना इलिगल आनी तशें बांदल्या म्हणून ते. आनी पंचायती कडल्यान परमिशन घेवना. लोकलांनी कंप्लेन केली पंचायती, कित्याक तांची घरां बीन बुडटलीं म्हणून. वर्सांच बुडटा. कितली घरां? आज जवळ जवळ ते 20 लोक आयिल्ले थंय. ताका लागून शेत रोवपाक मेळना. ताका लागून शेत मेळना म्हणजे डिफिकल्ट जाता न्ही तांकां थंय. माती थोडी जी लॅटरायटान बांदल्या पळय ती कोसळ्ळ्या आनी ती माती सगळी शेतान गेल्या, ताका लागून रोवपाक मेळना. आमचे कडल्यान परमिशन घेवना, ताका ते आतां आमी फुडली कारवाई करतले. तुमी त्या पंचाक विचारतले? विचारतले आनी पंचा कडल्यान तुमी आन्सर घेतले? हय. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. आता घेऊ एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंय वैजकी महाविद्यालयात समस्या सोंपोन सोंपना, पूण दुर्दैवान नकारात्मक कारणांक लागून हालींच जाल्ले एके घडणुकेत फॉल सिलिंगाचो कांय भाग कोसळ्ळो आनी ही घडणूक दुयेंतीन व्हिडिओचेर कैद केली. खंतीची गजाल म्हटल्यार दुसरो दुयेंती जो घडणूक रेकॉर्ड करतालो वा फोटो काडटालो ताचो फोन पुलिसांनी घेतलो.
व्हिडिओ काढून हॉस्पिटलाच्या व्यवस्थापनाविषयी जशे की पडपासारखी माहिती लिपोवपाचो यत्न अधिकाऱ्यांनी केल्लो आसूं येता अशें दिसता. हाका लागून भौशीक संस्थान पारदर्शकताय आणि जपसालदारकी विशीं हुस्को निर्माण जाता. Why is the government trying to stop the media from covering issues in the GMC? Why is it people who are there, patients, are not being allowed to transmit what's happening outside? Is it there because it has something to hide? Is it because it's trying to hide its sins of commission and omission? The media gets blamed when a minister, cameraman, videograph something and makes it visual, but when actually what is needed, suppose if the toilets are dirty, or like today the roof has fallen down, or so much of the food because of the various pecuniary interests of various people, when the services are taken for granted, when the people who are giving the services take the patients for granted, when those things are exposed, then the government shoots the messenger. This is something that the high authorities have to look into, because ultimately it is our money, it is public money, and it's a service which is meant for the public. So we have to ensure, and the government and the ministers have to ensure that whatever money that all the service providers are coming should go into patients and not into third and fourth person's pocket. I am Glenn Costa for Goa 365 on the issue of the GMC. गोवा 365 खातीर साहिल नाईक आणि वैष्णवी साळगावकार. 2 दीस उटंगराच्या पावसा उपरांत शेनवारा गोयात निमाणे पावसाचे प्रमाण उणे जाले. राज्यात चडसो वेळ नितळ मळब दिश्टी पडले. कांय कडेन कमी चड पावसाची नोंद जाली. पावसाचो वावर उणो जाला. आयतारा वत आणि पावसाचो खेळ पळोवपाक मेळटलो. IMDन आयतारा तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस मजगती उरपाचो अदमास उक्तायला. वत पावसाचो खेळ 11 जुलै मेरेन येल्लो अलर्ट. तापमानान जातली वाड. तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.